पळय सगळ्यात पयलीं जे हे डिलिमिटेशन आसा इतली वर्सां जो म्हणजे हांव इतिहास काडलो जाल्यार आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आनी अर्बन डेव्हलपमेंट जेन्ना सरकार करता तेन्ना डायरेक्ट डिलिमिटेशन करून नोटिफाय करताले ओपनिंग नासले. ह्या फावटी जे हे केलां हे इलेक्शन कमिशनान केलां. सगळ्यांनी लक्षात घेवंक जाय इलेक्शन कमिशन, गोवा युनिवर्सिटी किंवा आनी खंयची ऑटोनॉमस बॉडी ही ऑटोनॉमस बॉडी जंय सरकाराचे डायरेक्ट हे नासता म्हणजे सरकार सांगता तशें जाता अशें ना. हांव जेन्ना हाचेर अभ्यास केले विचारले जाल्यार तांच्यांनी म्हाका एक सांगलें आमी जे केलां ते इन कंटिन्युटी जॉग्राफिकल कंटिन्युटी एक सांगलें. दुसरो विशय सांगपाक लागले ते कितें हांव तांकां म्हणलें म्हणलें तुमचें कितें म्हणजे लिमिटेशन तर ते म्हणपाक घालता जाल्यार फूल पाड घालात म्हणपाक लागले. तो पाड म्हणजे वरचा वाडा किंवा वडाचा वाडा आतां तूं बोड्ड्याचें म्हटलां म्हणून किंवा बाबा एक शांताराम नगर एकी कडेन ना शांताराम नगर फोडची न्हू किंवा शारदा कॉलनी एकी कडेन किंवा सुधा कॉलनी एकी कडेन तशें फोडपाचें तशें. तिसरें हाचेर लोकांची जी सजेशनां आसत ती तांच्यांनी दिवपाची दे आर मोस्ट वेलकम. हेतून कमिशन जेन्ना इलेक्शन कमिशन आसता आतां फाल्यां केन्ना इलेक्शन जातलें केन्ना रिजर्वेशन आतां फाल्यां हें फक्त डिलिमिटेशन जालां मागीर रिजर्वेशन करतले तांचे क्रायटेरिया आसता इलेक्शन कमिशनाचे कित्याक दीस इज बाउंड टू हॅपन लोक कोर्टान वतले त्या खातीर इलेक्शन कमिशन कशें आसता आपूण जेन्ना करता तेन्ना ते म्हणजे आपले भाशेन दे आर ट्रायंग टू डू परफेक्ट त्यामुळे हेचे सरकारचे डायरेक्ट नासता. लोकांचे भावना हांव समजता आय डू अंडरस्टँड आनी इनफॅक्ट म्हाका थोड्यांनी तरी येवन सांगले थोडी घरां म्हणजे डिलिमिटेशनचे एरिया वायज केले हे म्हणटात कोण कमिशन पण म्हाका थोड्यांनी थोडी घरां हेवटेन काडली थोडी तेवटेन काडली. म्हाका तर सांगलें कितें कमिशन करताले की बॉर्डर खिची धरून करता नाल्यार बाबा रस्त्याचे त्या सायटीक आनी ह्या सायटीक अशें थोडी घरां काडली स्पेसिफीक अशें म्हाका एकट्यान येवन कंप्लेन. हांव तर सांगलें ती घरां स्पेसिफीक घाल आनी घाल एक एप्लिकेशन तशें तरी करपाचें न्हू म्हणून सांगलें तुका. सो लोकांनी दिवचें कमिशनान सरळ आपूण हें पळोवपाचें म्हणजे कशें जे वॉट एवर वे इट इज बेस्ट जाता. पण म्हज्या नॉलेजा पयलीं इतक्या पयलीं आमी आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री करतली आनी तेन्ना केन्ना केन्ना काडून कॉर्नर दुसऱ्याक असो दसयतालो मदीं कंटिन्युटी नासली. हांगा म्हाजो एकच तो आसलो विशय आनी तो तेंच्यानी सांगलो आमी जॉग्राफिकल कंटिन्युटी दवरल्या म्हणून आसा. लोकांनी घालपाचें दे आर मोस्ट हे तुका आनी कमिशनान जर लोकांचो हे आसा कमिशनान एक्सेप्ट करून म्हणजे एग्री जावन. आणि एक विशय लोकांमध्ये चर्चेक सध्या आसा ती म्हटल्यार डिलिमिटेशन जाता ज्या टायमार कदाचित म्युनिसिपालिटीचे वॉर्ड वाडटा कमी जाता अशा टायमार आमी आतां पळयलें जाल्यार 14चे 14च वॉर्ड आसा पूण डिलिमिटेशन केला हो कसो कितें. डिलिमिटेशन तितलेच वॉर्ड असले म्हणून तशेंच आसता अशें ना. आतां हांव तुका सांगता गांवकार वाड्याक म्हाका दिसता एक खिची आसली पत्रां जाय ती ह्या सायटीक आसली ती काडून त्या सायटीक घातलेली म्हणजे अशी कळ्ळें तुका म्हणजे हें हांव जाणा किंवा थोडी ह्या सायटींतली आतां आमच्या IDC ती हाच्या कडली ती पिड्डुका वयले ती अशी आसली ती हेवटेन घातलेली म्हणजे कंटिन्युटी सोडून अशें कांय ना. इट इज कशें आसता इट इज अप टू कमिशनाक आमी सरकार डायरेक्ट इंटरफियर करना. कमिशनाक सरकार सगळो सपोर्ट करता युनिवर्सिटीक आमी सगळो सपोर्ट करता आमी युनिवर्सिटीन इंटरफियर जायना. कितलेशेच ऑटोनॉमस बॉडी आसत इनफॅक्ट कोर्ट इज ऑल्सो ऑटोनॉमस बॉडी वी डोंट इंटरफियर. कोर्ट सुद्दां ऑटोनॉमस बॉडी न्हू सगळें फंडींग आमचो सरकारच करता पण तांच्या विशीं आमी कित्याकच इंटरफियर जायना आणि सगळेंच हे करना. आणि अशें म्हणजे इलेक्शन कमिशनार जेन्ना तुमी उलयले तेन्ना तांणी सांगलें की म्हाका जॉग्राफिकल कंटिन्युटी सांगली. म्हाजो क्वेश्चन तो आसलो इनफॅक्ट हांव आय वॉज ऑन द सर्वे ऑफ इलेक्शन न्ही म्हाजो म्हणजे जॉग्राफिकल कंटिन्यू आतां कसो वॉर्ड 1 जाला तो इतके पर्यंत सोंपलो. आतां वॉर्ड 1 व्हरून बाबा मदीं गॅप सोडून दुसरी जागा हाडून एड करूंक ना तुका कळटा हांव कितें. वॉर्ड 2 बाबा ही कंटिन्युटी बरं वॉर्ड 3 घेतलो जाल्यार ही कंटिन्युटी सो हितून असो नंबर बी बदलतले आय डोंट डिनाय. पण अशें ना की शांताराम नगर आसा मदीं सुधा कॉलनी सोडल्या आनी शांताराम नगर आनी व्हडप अटॅच केला किंवा शारदा कॉलनी आसा आनी मदीं सगळें सोडल्या आनी शारदा कॉलनी व्हरून कृष्णा नगराक लायल्या अशें ना. म्हणजे हांव जे पळयलां ते वॉटेवर कळ्ळें म्हणजे शारदा कॉलनी परत हरिजन वाडो नायक नगर लाकेरा कंटिन्युटी तेवटेतलो तसो घेतला म्हणजे कळ्ळें तुका कितें उलयता तें. चेंजीस जाला आय डू एग्री कळ्ळें तुका थोडें पण दॅट्स वॉट म्हणजे सांगला पण ती मदीं बी काडप हें ना. आनी हाचेर कमिशनान सिरियस म्हणजे लोकांच्या हेचेर ऑब्जेक्शनान दे शूड टेक इट सिरियसली आनी जाता तितलें रेक्टिफिकेशन करपाचें म्हणजे कशें आसा पण कंटिन्युटी दवरची म्हणजे कितें तरी दे वील हॅव समथींग कित्याक अल्टिमेटली कशें आसा फाल्यां एक रिजर्वेशन सुद्दां आहलेले लोक कोर्टान वतले आनी इट इज कमिशन हू हॅव टू आन्सर सरकार आन्सर करना.
म्हणून ह्या फावटी सगळे काढून कमिशनाक दिला. आमकां केन्ना रिजर्वेशन जातलें तें खबर ना, डेटी खबर ना. सो सगळो हें आसा तुका कळ्ळें न्ही. इलेक्शन बाय वोटर जाता. मदीं आमकां आयिल्लें इलेक्शन हें पॉप्युलेशन बेज जातलें म्हणून. पण आतांच्या हितून पयलीं वोटर बेज